नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेखाला ईडीसी कॉर्पोरेशनान गरजू 8,000 वयर लोकांक 300 कोटी वयर कर्ज दिल्यात. सरकाराक गरज पडटा तेन्ना कर्ज दिवपी ईडीसी हे गोंयांतले एकूच कॉर्पोरेशन अशें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ईडीसीचो 50वो वर्सुकी दीस जालो. गोयच्या ईडीसी कॉर्पोरेशनाक 50 वर्सां पुराय जाली. त्या निमतान दवरिल्ल्या खासा कार्यावळीक मुख्यमंत्री हजर आशिल्लो. सरकाराक लोन दिवपी ईडीसी गोंयांतले एकूच कॉर्पोरेशन आसा म्हण मुख्यमंत्री उलयला. तेंच्यांनी लॉंग 50 वर्सां सर्विसीस गिवन हांव कितले लोन दिले तरी सुद्दां म्हणजे 300 कोटी लोन 8,000 जाणां फॉर द CMRY दिले. ओन्ली फॉर द चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आणि 4,100 कोटी रुपया हे 13,000 फॉर द बेनिफिशरीजांक दिले. विथ इज द लॉंग टर्म लोन जे म्हणटा आमी ते 4,100 कोटी रुपया फॉर 13,000 पीपल. गोंयांतले बरेच जाण म्हणजे एंटरप्रिनर्स प्राउडली सांगता म्हणजे बाब खवटे सारकिल्लो आल्कॉन ग्रुपांतलो म्हणजे आय एम द प्राउडली सांगता की पयले लोन आपूण खंयच्यान घेतलें जाल्यार ईडीसीच्यान घेतलें म्हणटा तो 30-40 वर्सां पयलीं. इतके प्राउडली सांगपी आतां जे एस्टाब्लीश एंटरप्रिनर्स आसात ते आयकता आसतना म्हाकाय बरें दिसता. ईडीसी आर ऑलवेज सपोर्टेड फॉर डिफरंट कॉर्पोरेशन इन्क्लुडींग GSIDC. आमी जेन्ना आमकां फायनान्शियल हेल्प लागता तेन्ना गव्हर्मेंटाकूय हेल्प ते करता. आपलो डिविडंड दितात पण डिविडंड लोन टू गव्हर्मेंट म्हणजे हांव त्या खातीर म्हटलें अशें खंयचेंच कॉर्पोरेशन आसचें ना की गव्हर्मेंटाक लोन दिवपी. सो जर टायम पडलो काय गव्हर्मेंटाकूय लोन दिता अशें कॉर्पोरेशन आमचें ईडीसी आसा. सो म्हणजे दीस क्रेडीट गोज फॉर अवर होल मॅनेजिंग डिरेक्टर पासून बाकीचे सगळे स्टाफ अँड फॉर ऑल डायरेक्टर्स जे आतां पर्यंत जाले तांकां. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे गोंयांतले एक आदले ज्येष्ठ फुडारी प्राध्यापक दत्ता भिकाजी नायक बुधवारा संवसाराक अंतरले. तांच्या मरणान फाटली 50 वर्सां शैक्षणीक सामाजीक वावराक आपिल्ले एक व्यक्तिमत्व ना जाला. दत्ता भिकाजी नायकान जनशिक्षण संस्थेचे संचालक म्हूण 12 वर्सां काम केलां. पणजेच्या धेंपो महाविद्यालयांत ते 23 वर्सां प्राध्यापक आशिल्ले. एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकारा आड पणजे पुलिशेंत FIR. ब्रह्मेशानंद स्वामी विशीं अपमानास्पद वक्तव्य केलें म्हूण FIR नोंद केला. देव खापरेश्वर पुनस्थापने विशीं ब्रह्मेशानंद स्वामीन केल्ल्या वक्तव्याचेर रामा काणकोणकारान व्हिडिओ काडिल्लो. पुलीस रामाक सोदतात. ब्रह्मेशानंद स्वामी आड नाका जाल्ले वक्तव्य करून धार्मीक भावना दुखयल्यो म्हूण एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकारा आड पणजे पुलिसांनी FIR केला. रामा काणकोणकाराक अटक करची म्हूण राती पणजे पुलिशेंत लोकांनी गर्दी केल्ली. आमी तांकां सांगूंक पळयता की तुमचें पॉलिटिक्स जर तुमी रंगयता आसत जाल्यार तुमी कृपया करून आमच्या देव धर्माच्या विशयान तुमी मदीं पडनाका. शास्त्रां कितें ती सांगपाची आमकां तुमी हें करनाकात. कितें म्हणटात तशें तुमी हे सिजनल कितें म्हणटात ते देवभक्त जाल्ले आसतले. ते खापरेश्वर देवळा कडेन जेन्ना ते आयज उलयतात हे फक्त आपल्याक कितें तरी ताचो बेनिफीट मेळचलो पॉलिटिकली म्हणून तुमी थंय गेले आसतले. आमी रितसर कॉपी पुलीस स्टेशनाचेर आमचे जे कितें मुद्दे आसात ते घालून पुलीस स्टेशनार दिल्ले आसा आनी आमी सांगलां की इमिडिएट ताका अरेस्ट जावंक जाय म्हणल्यार जावपाक जाय. आणि जाणून घेवचें की ब्रह्मेशानंद स्वामी जे आसात ते कितें कार्य करतात. आज जर आमी गोंयचें चित्र जर पळयलें तर गोंयचें आमकां अशें चित्र दिसता की बायलां जी आसात ती बायलां आयज आमचें धर्मकार्य देवकार्य करपाक फुडें सरतात. आज मोठे मोठे यज्ञ याग पुजा हे सगळे ती बायलां करतात. हे केन्नाच आमकां पयलींच्या काळांत इतको व्हडलो अधिकार नाशिल्लो पूण आज ब्रह्मेशानंद स्वामीन आमकां अधिकार दिल्ले कडेन आसा. आज आमचेच जे भुरगे आसात ते भुरगे बटू म्हणून भुमीचेर आज शिकतात. चारय वेदांचें ज्ञान घेतात आणि ते ज्ञान घेवन ते अख्ख्या समाजाक जे आसा पळय ते ज्ञानी करपाचें कार्य करतात. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. मुळाव्या सरकारी शाळांनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हूण कोंकणी मराठी बरोबर इंग्लीश मिडियमाचो आस्पाव करचो कळंगूटचो आमदार मायकल मागता. सरकारी शाळांनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन भाशा इंग्लीश नाशिल्ल्यान लोक खंय भुरग्यांक प्रायव्हेट शाळांनी घालतात. असल्यांनी शाळा बंद पडटल्यो. मुख्यमंत्री म्हणटा पॉलिसी क्लियर. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदिल्ल्यो शाळा बंद पडपाक लागल्यात. आमदार मायकलान बंद पडपाचें कारण सांगलां. मुळाव्या सरकारी शाळांनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हूण कोंकणी मराठी वांगडा इंग्लीश भाशेचो आस्पाव करपाक जाय. कळंगुटेचो आमदार मायकल उलयलो. भाशेचेर उलोवंक ना. मेन कितें आहा
मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जे स्कुलांनी आहा हे मॅक्सिमम स्कूल्स इंग्लीश जे चालू आसा तितून आपल्या भुरग्यांक घालतात आनी प्राथमीक शाळा जे आहा सरकारी ह्यो सगल्यो कोंकणी आनी मराठी हितून शिकयता आनी हितून प्रॉब्लम खंय जाता ते सांगता तुका आमची नीज गोंयकाराची जी भुरगीं आहा ती वयता आनी आपल्या भुरग्यांक व्हरोन बरे बरे स्कुलांनी घालता हांव नको हितून पॉलिटिक्स कित्याक हाडपाची गरज आहा पळय ती हितून भाशेची पॉलिटिक्स हाडपाची गरजूच ना सो आय एम टॉकिंग अबावट एड्युकेशन आय एम टॉकिंग अबावट मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हे आमी कितलो तेंप म्हणून दोळे धापून रावतले शाळा सगल्यो बंद जावपाक पावल्ल्यो आहा सरकारान डिसिजन घेतलें आहा शाळा एनजीओंक दिवच्यो म्हणून हे आपल्या भुरग्यांक नातरांक सगल्यांक बऱ्या बऱ्या स्कुलांनी घालता आनी व्हडलीं व्हडलीं भाशणां दिता खंय वचोन शाळा आमचे बंद पडपाचे आहा ते पळय भाऊसाहेब बांदोडकरान चालू केल्ल्यो त्यो शाळा मुख्यमंत्री म्हणटा पॉलिसी क्लियर आसा पॉलिसी क्लियर आसा पण स्कूल त्या टायमार बांदिल्ली थंय स्टार्ट ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मयाचे 9 तारखेक देव खापरेश्वराची पुनर्स्थापणूक करची म्हूण मुळगांव बेताळाचो प्रसाद देवूळ आशिल्ले त्याच वाठारांत परत बांदतात म्हूण कळटा बिल्डरा कडेन उलोवन 10 ते 12 स्क्वेअर मेत्र जागो खंय देवळाक दिवचो सरकाराचो प्लान दोनूय गटांक एकठांय हाडूंक हालचाली देव खापरेश्वराच्या देवळाचो प्रस्न सुटपाचे वाटेर मायाचे 9 तारखेर देव खापरेश्वराची पुनर्स्थापणूक करची म्हूण मुळगांवा बेताळाचो प्रसाद जालो म्हूण म्हायती मेळटा देव खापरेश्वराक जाग्यावेल्यान हालयल्या उपरांत थळावे आनी देवस्थान समिती अशे 2 गट पळोवपाक मेळ्ळे देवूळ आसले थंय जावचें म्हूण देवस्थान समिती यत्न करताली जाल्यार दुसरो गट शिमे भितर देवूळ बांदपाक तयार जाल्ले दोनूय गटांनी एकठांय येवचें म्हूण मंत्री आनी थळावो आमदार रोहन खंवटेन उलो मारिल्लो आता दोनूय गट एकठांय येवपाक हालचाली मुख्य देवता हा वेताळ तेजे कडेन आमी घेता आनी आमी बाकीची खापरेश्वर देवस्थानची सुरवात करची तशी आमी 8 तारखेक सुरवात केली आनी 8 तारखेक प्रसाद घेतलो त्या प्रसादाक आमी 2-3 तरेचे प्रसाद जाले की आमी विचारले की देवाचे जे उद्ध्वस्त जाल्लेले आहा स्थान जेंच्यानी उद्ध्वस्त केलेले ते जाग्यार खरेंच देव आसा जो ब्राह्मणाचो घेतलो जो ब्राह्मण आसा त्या प्रमाणे आमकां प्रसाद जालो की त्याच जाग्यार देव आसा आनी त्याच जाग्यार ब्राह्मण आसा खापरेश्वर देवस्थानची जी कमिटी आहा त्या कमिटीची काळ आमची मिटींग जाल्ली ती मिटींग थारायलें की मिटींग घेवपाचें कारण इतलें की आमकां प्रसाद घेवंक जाय आसलो की बाबा मुर्ती स्थापनेचे आमी मुहूर्त काडलेले आनी ते मुहूर्त प्रमाणे आमी एप्रिलान काडले मेन काडले आनी जुनान काडले आनी त्या हितून आमी मेच्या सगळ्यांनी प्रस्ताव दिलो की 1-2 मुहूर्त आहा त्या 2 मुहूर्ता प्रमाणे 1 मुहूर्ताचे खंयचे तरी देव प्रसाद दितलो त्या निमतान आमी आयज मुळगांव देवस्थान वेताळ देवस्थानाक आमी जो प्रसाद आमी लायल्लो 8 तारखेक तसोच आमी आयज मुर्ती स्थापन करपाचो जो प्रसाद लायलो आनी त्या प्रसादा प्रमाणे आमकां सांगलें गेलें की 8, 9 आनी 14 हे 2 दिसाचो आमी प्रसाद लायलो आनी ते 2 दिसा प्रमाणे आमकां 9 तारखेक प्रसाद जाल्लो आनी ती मुर्ती स्थापना त्याच जाग्यार स्थापन करतले ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट 3 दिसाच्या अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशनाक दीस ना म्हूण विरोधकांच्यो कामकाज सल्लागार समितीचे बसके उपरांत कागाळी गोंयच्या विशयांचेर सरकारा कडेन जापो ना म्हूण युरी उलयलो विरेश म्हणटा विरोधकांक 2 वरां दिल्यात बिला ओसरा दितात म्हूण वेंझीचो आरोप सभापती म्हणटा दीस सरकार थारायता 26 मार्चाक बजेट पीएससी मीटिंग जाली पीएससी मीटिंग स्पीकर चेअर करता सो 3 दीस सेशन जाल्ला 24, 25, 26 बजेट केन्ना मांडटले 24 तारखेक 26 सर 3 days very less नो लास्ट टाइम तुम्ही सांगला की परत जातली मरे परत बजेट आम्ही ह्या हितून बजेट पास करचे ना न्ही वी आर टेकिंग वोट ऑन अकाउंट गोंयकारांच्या विशयांचेर सरकाराकडे जापो ना म्हूण अधिवेशन कमी दिसाचे घेतात 3 दिसाच्या अधिवेशना वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई आमचे टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट रेझोल्युशन मांडपाक ऑल दीस तेमी काट केला आनी एज पर रूल 31 इफ दीस डे हॅज बीन फ्रायडेचो दीस इज नॉट इन्क्लुडेड then the speaker should fix this private members rule day on any other day during the business days. So that has not been fixed. So this is basically a mockery. This government has 33. Having 33 such a large number, they do not want to face 7 in the opposition. सरकार बिला हाडटा ती 48 वरां पयलीं विरोधी आमदारांक दिना म्हूण वेंचेचो आरोप 3 दिसाचें सेशन ते 3 दिसा सेशना बील घातली ती 24 तारखेर 48 hours बिफोर दीक म्हणलें सो वी टोल्ड देम गिव अस एटलीस्ट 48 hours बिफोर द 24th म्हणजे 22 तारखे दिया म्हूण बिलां
सो वी हॅव द टायम टू स्क्रुटनायज इट रादर दॅन आफ्टर गोईंग इनसायड. मागीर टायमींग उलोवपाचेर कितले टायम उलयतले तेजेर डिस्कशन जालें. सेम सिट्युएशन, वी आर फायटींग एटलीस्ट टू गिव अस 45 minutes to 1 hour फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्पीक. तेंय आयकलें ना. आमदार विरेश म्हणटा विरोधकांक उलोवपाक सरकारान 2 वरां दिल्यात. आसतले गोंयभरांतले इश्यूज इन्क्लुडींग ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां पासून धरून 2 वरां भितर ते म्हणटा एलोबरेट करा, 2 वरां भितर तुमचे कितें इश्यूज आसा ते मांडा. सो आयज हो बीजेपी सरकार इतलो भियेल्लो आसा की तांकां खंय ना खंय आपूण कितें चुक्यो केल्या त्यो खंय ना खंय दाखोवपाक सुद्दां आनी कोण उलयतलो ना तांकां बंद करपाचो हो षडयंत्र म्हाका दिसता हो बीजेपी सरकार करता. सभापती म्हणटा कितले दीस अधिवेशन घेवपाचें तें आपूण थारायना. बिझनेस एडवायझरी कमिटीक जो बिझनेस येता तो बिझनेस कसो कंडक्ट करप ती रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजी आसा, लक्षात न्ही. आनी त्यानुसार आतां ज्या बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटिंगेक कोणें कितलें उलोवपाचें कितें आसा ह्यो जे तांची डिमांड नाशिल्ली पळय आतां विशय आसा ताजेर चर्चा जाली आसा. पूण जे सत्र कितले दीस आसचे तें हांव ठरयना, तें कॅबिनेट थरयता, सरकार ठरयता. त्यामुळे आज जी BSCची मिटींग जाली स्मूथ जाली व्यवस्थित. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. शेळ मेळावली IIT आंदोलना वेळार आरजीच्या मनोज परब आणि रोहन कळंगुटकाराचेर वाळपय पुलिसीन केल्लो FIR हायकोर्टान रद्द केलो. 2021 मेळावले IIT आड थळाव्यांनी आंदोलन केल्लें. त्या आंदोलनाक आरजीचो मनोज परब आशिल्लो तेन्ना पुलिसांनी मनोजाचेर FIR केल्लो. 2021 शेळ मेळावली IIT आड आंदोलना वेळार आरजीचो मुखेली मनोज परब आणि रोहन कलांगुटकाराचेर वाळपय पुलिसांनी FIR केल्ली. हायकोर्टान मनोज आनी रोहन आड आशिल्ली FIR रद्द केला. तशेंच फेक FIR घालून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न BJPन एवरी टायम केल्लो आसा. ते मॅटर जेन्ना फुडें पावलें, चार्जशीट फायल जालें तेच्या पयलीं आमचो एडवोकेट सर कार्लोस फेरेरा जो हल्डोनचो MLA आसा तेणे FIR क्वॉश करपाक लागून हायकोर्टान अपील केल्ली आनी आमी चॅलेंज केल्ली. ही केस इतली वर्सां चलोन आयज तेजी फायनल ऑर्डर येयल्ली आसा आनी जी आमचेर FIR केल्ली भितर हांव आनी आमचो रेव्होल्युशनरी रोहन कलंगुटकर हो आसलो. सो ही जी FIR आसली ती आयज क्वॉश जाल्लेली आसा, भायर मारलेली आसा. सो ही एक विक्ट्री आसा आमकां लागून, ही एक विक्ट्री आसा सगळ्या गोंयकारांक लागून एक्चुली. कित्याक हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की सत्य हा पळय तेचो विजय हो जाताच. सत्य आसा तेजी जीत ही जाताच आनी ट्रूथ म्हणटा ते प्रिवेल जातात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रमजान आसूं वा रामनम, थिये लाला की बस्तीत आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयतले. 2010 सावन हो विशय सुरू आसा. मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकार उलयलो. 25 बेकायदेशीर बांदकामांचे डिमोलेशन बुधवार सावन सुरू जावपा आशिल्ले. मात रमजानाचे निमतान कारवाय खंय सरकारान धुकल्ली. गेली 15 वर्सां मायज थिये लालाकी बस्तीत बेकायदेशीर बांदकामां वाडत आसात. हो कोमनेदादीचो जागो. 100 मायज बेकायदेशीर बांदकामां, 25 बेकायदेशीर बांदकामांचे डेमोल्युशन बुधवार सावन सुरू जावपा आशिल्ले. मात रमजानाक सरकारान थाकाय दिल्ली. ह्या विशयाचेर मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठाक विचारल्यार तो म्हणटा रमजान आसूं वा रामनम आसूं थिये लालाची बस्तीत आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयतले. 2010 ते मोडपाचे आसले. ते धाकट्या कोर्टांचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून आनी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान आनी कोर्ट कलेक्टरान वचून तेणें टायम काडलो. आतां ते सुप्रीम कोर्टाक गेले म्हाका दिसता स्टे गावोंक ना. सो हे स्टेक होल्डरांनी जणकारांनी ही जणकाराची मागणी एक कोमली जाती जी स्वता ओनर आहा पळय तेंच्यांनी मागल्याची आनी रीट पिटिशन तेंच्या पावरार ते जिखल्यात. सो ही डेट दिली. आतां गव्हर्मेंट हेजे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर कितें तरी 30 उंची जाला कारण ताका डेमोलिश करपाक खूब एजन्सी लागता, पुलीस PWD बाकीचे गोश्टी. सो ते खंय तरी फाटीं फुडें जालें म्हणजे डिले केलें. हांवें आयकलां की टोटल कितले घरां घरां 36 खूब आहा ते पूण 36 कितें आहा सर चडशी मुस्लीम कम्युनिटी आसा. सो रमजान आसूं रामनम आसूं हे पेंडींग आहा आमच्या हेज्या प्रमाणे 1.5 डिकेड जाली म्हणजे 15 वर्सां जाली. 1.5 डिकेड जाली की डिले रमजान आनी हे कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिळारी धरणाचे कुशीक सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्वॉरी प्रकरणा विशयी म्हायती घेवंक शिपणावळ खात्याच्या चीफ इंजिनियरान
महाराष्ट्र सरकाराक बरयला. शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकाराची माहिती. ह्या क्वॉरीचो खंय धरणाचेर आनी गोंयच्या उदका पुरवणेचेर परिणाम ना. मजगती काल अधिकाऱ्यांनी वाठाराची पळोवणी केली. एक्टिव्हिस्टूय बरोबर आशिल्ले. फाटलो सप्तकभर तिराळी धरणाच्या वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्वारींच्या विरोधात उपोषण सुरू आसात. क्वारी सुरू रावल्यार धरण कोसळीये म्हूण थळाव्यांक भंय. ह्या प्रकरणाची माहिती घेवंक शिपणावळ खात्याच्या चीफ इंजिनियरान महाराष्ट्र सरकाराक बरयला म्हूण शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. Then our chief engineer has already written a letter to Maharashtra government. And then he also spoke to the concerned engineer over there. What normally कितें जाता नॉर्मली उदकाचे डॅमाचे उदक जेन्ना कमी जाता तेन्नाच ते थंय वचून ब्लास्टिंग करतात आनी फातर काडटात म्हणजे ताची खडी. पूण ते थ्रू आउट इयर जायना. धरणाचें उदक कमी जायते ना की हे 2 म्हयन्याक करतात ते ब्लास्टिंग. पूण ताजो तितलो व्हडलो इफेक्ट म्हाका दिसना आमच्या हाजेर जातलो अशें म्हणून. इट बीट फार ऑफ. मजगती बुधवारा WRDच्या अधिकाऱ्यांनी आणि ॲक्टिव्हिस्टांनी बरोबर ह्या सगळ्या वाठाराची पळोवणी केली. गोंय सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारान बेगोबेग ह्या बेकायदेशीर कृत्याची तेंच्यांनी दखल घेवची. महाराष्ट्र सरकारची जे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आसा तेंच्यांनी जी 2024 नियम आणि अटी जाहीर केलेले आसा त्या सगळ्या नियम आणि अटीचे उल्लंघन करपी हो प्रकार जो आसा हो आमकां पळोवपाक मेळटा. फुडें जे 10-15 गांव आहा तेंची वाट लागतली आनी गोंयची आमची उदकाची जी ताण भागोवपाक हे धरण केला ते आमी सुक्यार पडटले. अंदू कालवो फुटलो तेन्ना कितें परिस्थिती जाल्ली ते सगळ्यांक खबर आहा. त्याच्यानंतर खाण खातें महाराष्ट्राचे, वन खातें महाराष्ट्राचे किंवा बायोडायवर्सिटीचे जे आसात ते सुद्दां हांगासर परवानगी दिवंक शकना. इतकी ह्यो खाणी धोकादायक परिस्थितीन चलतात. पण ह्यो चालू दवरल्या ह्या इतर कोण एक्शन घेवपाक तयार ना अशें एकूण दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमठणे धरणात गाळ साचिल्ल्यान धरणाची गेट जाम जाल्या. सारकी करपाक धरण खाली करचे पडटले म्हूण शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. फुडल्या 2 म्हयन्यांत खंय गेटीचें काम पुराय करतले. मंत्री उलयला. गोंयच्या सगळ्या धरणांनी खंय उण्यांत उणें 2% गाळ साचला. WRD मंत्री सांगता. गोंयच्या सगळ्या धरणांनी गाळ साचला. सगळ्या धरणांनी उण्यांत उणो 2% गाळ म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. क्युरियोसिटी दाखोवपी तांची बी जबाबदारी जावन आसा. सी लक्षांत घेयात काल सोमार दीस आज कोण वार बुधवार काल पयर बुधवार दिसा सगळे डॅमाचे लेवल्स घेतला. सगळे डॅमा भितर कम्पेर्ड टू लास्ट इयर 2 पॉयंटांनी लेवल मायज आसा. इवन सालावली म्हाका खबर ना तुमकां म्हायती खंयच्यान मेळटा काय म्हणून. आमठाणे धरणात गाळ साचिल्ल्यान धरणाची गेट जाम जाल्या. सारकी करपाक धरण खाली करता म्हूण शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. आमठाणे डॅम जे आसा आमठाणे डॅमाची गेट आसा ती दुरुस्त करपाक जाय आनी ते मुळे तें उदक आमी परत थंय भरूना. कळ्ळें ना. मुखाल्ले एक सादारणशे 1 म्हयन्या नंतर आमी ती गेट रिपेर करतले. कारण आतां जी आसा ती सिंगल गेट आसा. सिंगल गेट आसले म्हणटकीर थंय वचून कांयच रिपेरींग काम करपाक मेळना आनी त्या मुळे आतां डबल गेट करपाक पळयतात. ते डबल गेट करतले जर जाय जाल्यार हें उदक जें आसा तें ड्रेन आउट करपाक जाय. पूण एकदम सामकें फटकून ड्रेन आउट करना आमी थोडे करून लेवल देंवयतात. कळ्ळें ना. हें लेवल देंवयलें म्हणटकीर आमकां बरोबर मेच्या लास्ट फोर्टनायट निमाणचे 15 दिसांक आमी ते गेटीचें रिपेर काम करतले. डबल गेट करतले जेणे करून मुखाल्ले 15-20 वर्सां 30 वर्सां ते प्रॉब्लेम जावपाक जायना. कळ्ळें. दॅट इज द एक्झॅक्ट सिच्युएशन. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. आपूण BJPची बी टीम न्ही हे मनोज परबाचे वक्तव्य सामकें खरें. कारण तो BJPचो अलायन्स पार्टनर. आपाचो गोंयचो मुखेली अमित पालेकाराची मनोजाक जाप. तो BJP आड केन्नाच कांयच उलयना. मनोज आप दिल्लीची प्रायोरिटी म्हणत आसता. BJP भायलीच पार्टी. BJP खंय कांयच म्हणटाना दिसना. आपाची राष्ट्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान मार्चाचे 10 तारखेक दक्षिण गोंयांत आपाच्या कार्यालयाचे उक्तावण केल्ले. हे भायले राजकीय फुडारी हांगा येता ते फकत जमिनी काबीज करपाक लँड डिलींग करपाक असो मनोजान ते वेळार आरोप केल्लो. ते उपरांत मनोज परब BJPची बी टीम न्हय जाल्यार अलायन्स पार्टनर असो आरोप पालेकारान केला. जेन्ना पासून हे नॅशनल पार्टी गोंयांत पांय दवरला पळय तेन्ना पासून गोंयकारांचो अंत चालू जाल्लो. हेच्या पयलीं गोंयकारांक एटलिस्ट शेतां आसली. गोंयकारांक शेतांचे रायड आसले. गोंयकारांक शाळा आसले, स्कुलां आसले, हेल्थ फेसिलिटी आसले. पूण आयज जर पळयत
तुम्ही GMC वचा, तुम्ही सावथाच्या हॉस्पिटलान वचा, नाल्यार तुम्ही आजिलोन या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, कोण थंय भरला ते पळया. तांचो तो अलायन्स पार्टनर ही इज एब्सोल्युटली रायट. ताणें जें म्हणलें आपूण बी टीम न्ही म्हणून, न्हय तो बी टीम, तो BJPचोच पार्टनर, अलायन्स पार्टनर. गोंयान हिल कटींग जाली, गोंयान जॉब स्कॅम जालो, गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय आयलो, गोंयान देव खापरेश्वर देवूळ मोडलें. तेन्ना हो खंय आशिल्लो? आमकां दिल्लीची पार्टी म्हणटा तूं. तुवें भारतीय जनता पार्टीक केन्ना दिल्लीची पार्टी म्हणूना मरे? भारतीय जनता पार्टी खंय आशिल्ली? कोणें जल्माक येयल्ली? भारतीय जनता पार्टी खंयची? ताका तुवें केन्ना दिल्लीची पार्टी म्हणली? आम आदमी पार्टी तुका दिल्लीची पार्टी दिसता? प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयांत सरासरी म्हयन्याक 200 ग्लोकोमाचे दुयेंती मेळटात. हे दुयेंस आसल्यार दोळ्यांचो प्रेशर 20 वयर जाता. दोतोर मेधा साळकार सांगता. दुयेंतांचेर ड्रॉप दिवन उपचार सुरू करतात. बरें जायना जाल्यार सर्जरी, दोतोर सांगता. कदंबा कामगारां खातीर स्पेशल कॅम्प जालो. गोंयांत म्हयन्याक सरासरी 200 सुमार ग्लोकोमाचे दुयेंती मेळटात म्हूण दोतोर मेधा साळकाराची म्हायती. दोळ्यांचो नॉर्मल प्रेशर 9 ते 20 मजगती आसता. ताच्या वयर प्रेशर गेल्यार ताका हे दुयेंस आशिल्ल्याचें सिद्ध जाता. दोळ्या भितरलो प्रेशर वाडटा, ताका ग्लोकोमा म्हणटा. आनी नॉर्मल प्रेशर आसता 9 ते 20 मिलीमिटर्स ऑफ मर्क्युरी. सो 20 वयर कितले जाता ताका ग्लोकोमा म्हणटा. 2 तरेचे आसा, ओपन एंगल, क्लोज एंगल. सो तातूंत जेन्ना उदक दोळ्यांचें म्हणजे एक्वियस ह्युमर म्हणून आसता दोळे, ते जेन्ना ड्रेन आवट सारकें जायना, ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना जाल्यार भितर ते उरून प्रेशर वाडूंक शकता. आनी हाजें कारण कितें काय म्हणल्यार एकादेर पेशंटूच प्रेशराचो वाडिल्लो आसतलो किंवा दुसरे म्हणजे क्लायमेटीक चेंजीस बी आसपाक शकता. 19th आमी एक स्क्रिनींग कॅम्प दवरतली फॉर द ड्रायव्हर्स. आतां आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट हांकां हें केलां, जॉयन केलां आनी तांची हें करतली. ड्रायव्हर्स अबाउट 50+ ड्रायव्हर्स तांकां स्क्रीन करतली. ड्रॉप्स आसता जातून प्रेशर कमी जावंक शकता. आनी ऑपरेशनां आसा आनी ही दोनी तरेची ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा गोंया भितर. फेब्रुवारीचोच म्हयनो धरा तुमी, 2952 तपाशिल्ले आनी तातूंतल्यान आमकां 295 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तशेंच डिसेंबरान अबाउट 200 रफली धरले पॉझिटिव्ह मेळटा आमकां. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.